शेखर काल शिगम्याचेर आमी पळयल्या इलेक्शना टायमाचेर काल एक मोठो बोवाळ जालो जायते वेगळे वेगळे लोक म्हणपाक लागले की बायलॉज फॉलो करूंक ना जावं नियम फॉलो करूंक ना. तुजें कितें म्हणणें आसा? यू आर द लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ शिगमोत्सव समिती. लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बरोबर आहे, पण शिगम्यात केन्ना केव्हा सांगना आसा. तुम्ही मेंबरूच मुरगांव शिगराव नागरीक शिगमोत्सव समितीचे. पहिली म्युन्सिपालिटी मिटींग जाताली, थंय असोच गोंधळ जातालो, बोवाळ जातालो. नंदन राव चेअरपर्सन आसतना तुम्ही पळयला न्हू, ते वायट ठरपाचें कांय ना. शिगमो तो म्हणटा तसो. शिगम्याक आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे भोबे पुनव म्हणटा ती, ढोल ताशे वाजोवन. आणि केन्नाय जर केवस जालो जाल्यार आमी परत सगळे जाण एके कडेन बसता आणि व्यवस्थितपणे शिगमो करता. बरो संदेश भव्यीकरण केल्लें आमी आणि मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव सदींच बरो व्हडलो कार्यक्रम करता. वाद विवाद आसतात. मिटींग म्हणटा ते, मिटींग म्हणल्यार कितें, कमींग टुगेदर टू डिस्कस समथींग ऑफ कॉमन इंट्रस्ट. आमचो कॉमन इंट्रस्ट कितें आहा, सगळ्यांचो एक इंट्रस्ट आहा की बऱ्या भशेन शिगमो जावचो. आणि ह्या वर्सा आमदार येयलो जाल्यार तुवें म्हटलें बायलॉस तर नात आमचे, रजिस्ट्रेशनूय ना. रजिस्ट्रेशन केल्लें जाल्यार मागीर ते फॉलोअप जावंक. बाकी तुम्ही अख्ख्या गोंयाभर पळयलां आसतलें की कमिटी आसता एक, ती कमिटी आपलो प्रेजिडंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर काडटा आनी म्युन्सिपालिटीच्या डिसायडींग ऑफिसर जावं चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसरा कडेन दिता आणि ते फॉरवर्ड करता. हांगासर तशें ना. हांगासर म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन मिटींग घेता आनी थंय काडटा कमिटी. आनी वार्षिक अशे वाद विवाद जाता. प्रत्येक फावटी हांवेंच अध्यक्ष जावपाचो अशें ना, हांवेंच उपाध्यक्ष जावपाक, हांवेंच सेक्रेटरी जावपाचो असो ना. नवीन मनशाकूय संदी दिवपाची. आनी आमदार जेन्ना इच्छा दाखयता, आमदार येता आनी आमदार आपूण इच्छा दाखयता की आपणाक शिगम्याचो उत्सव अध्यक्ष जावपाची इच्छा, आनी तेजे सपोर्टर जर येता, आरोप घातला की नॉन गोवन येयले, भायले येयले. नागरीक शिगमोत्सव समिती तांकां बाबड्यांक थोड्यांक खबर ना शिगमोत्सव कसो जाता. ते समजलें आमकां आमदाराक कितें तरी पद मेळटा म्हणून खोशीन ते ताका शुभेच्छा दिवंक येयल्ले. भायर रावले, भितून रावले. आतां काही लोक चुकीचे आरोप घालता आनी चुकीची अफवा स्प्रेड करता. ताका अफवाक आतां आमी कांय करूंक शकना. अफवा तर अश्योच अफवा जाता आनी त्यो मागीर अफवा बंदूय जाता. जाल्यार दाजी साळकार आमदार, आनी तो आमदार जाल्ल्या कारणान आमकां प्रशासकीय यंत्रणेचो मदत जावंक शकता. आमदार आसल्या कारणान डोनेशन बरें मेळोंक शकता. आनी तुमकां खबर आसा शिगम्याचो टायमींग आनी प्रॉब्लम जाता. बऱ्या पैकी शिगमो जातलो आनी आमदाराक शुभेच्छा. आनी आमी उलयतना आमचे कडसून काही चुकीचे शब्द बी येयले जाल्यार आमचे सगळे नागरिकांनी आमकां माफ करचे आनी शिगम्याक व्हडल्या उमेदीन भाग घेवचो आनी बऱ्या भशेन शिगमो जाता करचो. काल जो वाद विवाद जालो पळय, म्हाका दिसता मिडियाचेर पयली फावट जाल्लो आसा. पूण हो शेखरान सांगलेलें पळय, शिगमो म्हणजे तो फर्स्ट शिगमो स्टार्ट जाता आमची म्युन्सिपालिटीन जाता हेच्याहून चड बोबाळ जाता. काल जाला पळय तो मातसो अती जाल्लो आसा, पूण असोच बोबाळ जाता. पूण ह्या हेका खंय तरी एंड जाता. आतां शेखर बाबान म्हटलें आमी म्हणलें 5 वर्सां कोणी काम केलेलें तांकां जाय म्हणटाले, तरी जाता म्हणटाले. पूण ते बायलॉज जावन भरलेले ना, पूण आमी ते प्रथा आमी थंय धरलेली. पूण खंयसर तरी एक आमदारान विलिंगनेस दाखयलें की आपूण यो जावंक सोदता जाल्यार एकदम बरी गजाल आसा. आमी हांवें थंय मिटिंगेन उलयलो सुद्दां की समज आमदार जाता जाल्यार बरी गजाल आसा. कित्याक मॅक्सिमम सगळे जाण तेच्या फेवरान आसलेले आनी बरी गजाल जाली. 100% पासून बेस्ट जालें. पूण सद्या आमचे मिटिंगेन जे एंडींग जाता पळय ते मातशें एंडींग फेलियर गेलें. आमी जेन्ना प्रेसिडेंट काडलो म्हणजे सोंपलें हें जावंक ना. तो आमचो चेअरपर्सन जो आसलो लिओ रॉड्रिगीज, तेणी म्हाका दिसता तो खंय तरी चुकलें. तेणी तो जेन्ना प्रेसिडेंट काडलो तेच्या आपण एक जनरल सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर दोन तरी काडपाचे, ताणी कमिटी कंप्लीट करपाची. मागीर फुडली कमिटी ते तिगूय जाण मेळून कंप्लीट करपाचें. ते करून ते पावूंक ना. ते जालें आनी सगळें ते केओक्स जालो आनी सगळ्यांनी उठून गेले. मिटींग ती इनकम्प्लीट जाली काय दिसता. पूण म्हाका दिसता आतां आमचो दाजी बाब आसा आनी जशें शेखरान म्हटलें की आमकां मेजर जे फंड रेज करपाक आमदार आसल्या कारणान आमकां सगळे गव्हर्मेंटाचे सुद्दां हात पांय पळय लागतलो आनी आमकां फंडूय आमकां रेज करता. म्हाका दिसता प्रोग्राम हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना, पूण तसले प्रोग्राम जावंक शकता. आयज जशें आमी म्हणटा पळय, हेच्या पयलीं जो एक आमदार बाबा राजन आर्लेकर सुद्दां अध्यक्ष जाल्लो. सो आमदारांक जेन्ना हें आसता पळय, स्वता इच्छूक आसता पळय, तेच्या बद्दल म्हाका कांय ना. पूण बाकीची कमिटी जो कंप्लीट करता. खरें म्हटल्यार मुरगांव शिगमोत्सव नागरीक समिती म्हणून आसा, पूण ती समिती केन्नाच रजिस्टर जावंक ना. अशेंच खंय तरी जमता. मे बी हांव खूब वर्सां थंय वचूंक ना. काल हांव गेल्लो कित्याक म्हाज्या रवींद्र भवनान तें जाल्लें म्हणून. थंय पळयतकच अशें जालें की 4-5 जाण आपलें नांव दिलें, पूण सगळ्यांच्या मनांत आसलें की दाजी करचो म्हणून. काही लोक थंय बोवाळ करताले काल. म्हाजें एकूच सजेशन आसलें की आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हिंदू आमदार आमकां मेळ्ळा कितल्याशा वर्सांनी वास्कोन, आनी डायनामीक आसा, यंग आसा. गेल्या फाटी ताका जा म्हटलेलें, पूण तेणें कितें म्हटलें आनी कोणी तरी इच्छा दाखयली म्हणून दाजीन आमच्या कितें केलें की तो कोण तरी आसलो ताका तेणें नॉमिनेट केलो. ताका म्हटलें तूं जा म्हणून. आनी ह्या फाटी सगळ्या लोकांनी म्हटलें की दाजीक जावंक जाय. आनी कित्याक जावचो न्ही.
दाजी जेन्ना जालो जशें शेखरान सांगलें आनी दिपकान सांगलें आमचो शिगमो उत्सवाक असो बोवाळ जाता पूण चड काल नासलो. काही वर्सां पयलीं म्हाका लक्षांत येता की वास्कोचो एक प्रतिश्ठीत मनीस तो केन्ना मिटिंगेकूच येवंक ना पूण ताका डायरेक्ट अध्यक्ष म्हणून नॉमिनेट केल्लो. म्हणून म्हाका दिसता की हितून गैर कांय ना. आमचो आमदार कृष्णा साळकर हो अध्यक्ष जाल्लो आसा, तेच्या अंडर बरी कमिटी फॉर्म जातली आनी वास्कोचो मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समिती मोठ्या दबाज्यान ही ऑर्गनायज करता. लिओ बाबू काल शिगम्याचे इलेक्शन जालें आनी दाजी काल प्रेसिडेंट जालो. तूं प्रेजायडींग ऑफिसर आसलो बट जायते कमेंट्स आमी जे आयकता दे वर सेयींग दॅट प्रॉब्ली इलेक्शन वर नॉट held properly. As the presiding officer of Shigmotsav, तू कितें सांगपाक सोदता? What is your reply to them? सांगपाचें म्हळ्यार काल हांव प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून शिगम्या कमिटी थिंगा गेल्लो, शिगम्या गेल्लो तेन्ना पळोवन येयलें की आवाज सगळो बोवाळ जालो आनी तेणी बॅलन्स शीट बी दाखयलें तेंचें जालें. मागीर हांवें कमिटी डिजॉल्व केली. बॅलन्स शीट आतां तेगे मिनट्स वाचून कमिटी डिजॉल्व केली. कमिटी जेवपाक रेडी ना. मागीर तेमीन तेंची मागीर कळोन येलें की तेंची कमिटी रेजिस्टर्ड ना. कोणें आवाज केलो कमिटी रेजिस्टर्ड ना. बरें ती कमिटी रेजिस्टर्ड नासलेली आनी तेंचो बायलॉज ते कितें सांगता 5 वर्सां ते भाशेन जायना. लास्ट टायम दाजीन तें प्रपोजल बी दाजी मिनिट्साचे आहा. दाजी थिंका लास्ट टायम मिटींग लास्ट इयर मिटिंगी बी आसलो ते प्रपोजल आहा. मागीर कितें जालें तेणी कोणाकडल्यान दाजीन नांव प्रपोज केलें. मागीर सेकेंड टायम 95 लोकांनी सेकेंड केलो. लोकांक बोवाळ दाजी जाय. मागीर प्रतापा कडल्यान एकलोच सेकेंड एकल्याच प्रपोज केलें कोणें एकलोच सेकेंड केलें. चड लोक थिंगा चडसो लोक 95% दाजी वता आसलो. म्हाका मागीर दाजीक करून पडलें. मागीर तेन्ना दुसरो इश्यू आलो तेणी कमिटी फॉर्म केलो ना. कमिटी फॉर्म तुमी चोयला आसा व्हिडिओ चोयला आसा बायलां मागीर घेवन बोवाळ मारपाक लागली. उशी घालताले बायलां उशी घालताले. ती एक्स चेअरपर्सन कोण आहा एक्स वायस चेअरपर्सन आमचे म्युनिसिपालिटी आमचे बाय कलीग कावन्सिलर उशी घालपाक लागले. तेगे बिहेवियर सारकें नासलो. म्हाका मागीर ती कमिटी करपाक म्हाका हें दिसलें की आतां बिहेवियर सारकें ना. इन्सिडंट कितें खंयच्या मागीर पावतलो मागीर कमिटी मागीर सांगलें दाजीक सांगलें मागीर काडाय म्हणटून हें कित्याक लागून ती सिट्युएशन टेन्स जाली आनी म्हाका कमिटी काडपाक थिंगा सिट्युएशन नासलें.